कसन पाऊस आयला गाइस या पळया. ओहो वा. ॲक्च्युली आज असं मुंबईत असं ऑरेंज अलर्ट दिला. तर आज कसं की स्पेशल क्या बात है. कशी असतं होई बरं तवून बाकी कसं थंड फ्लेवर झाला आणि त्या थंड फ्लेवर चिकन खाऊची मला एक विंगड असायची मजा आहे. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि प्रजन की गुड मॉर्निंग. घंटे जल्ले 1:08 आज लेट उठयलो 10:30 घंटाक बेल्ले जल्ले आणि मावशी सांगता तू अत्तू उठयलो तिका काम కొంచెం केले आणि हांगा तो पाऊस स्टार्ट झाला. सुपर काल लागूनच ना फुल कंटिन्युअसली पाऊस स्टार्ट झाला आणि ह्या वेदर आणि मी म्हाका कळनी की किती घंटे जाले काम ना असेल त्याचे किती हांव लेकर न्हिदता आणि काल पुरो दीस पावसान तो असेल ना तो आराम ना आणि त्याची काही थकावट असतना हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता कॉफी करता. तर काल एक व्हड एक ट्रेजेडी जाली. खाली ओवर पाऊस आशिल्लो आमगे लागींच एरियान तो असना ते असना हें पडलें रूख पडलो आणि त्या रूख असना स्कुलाच्या बसा वयर पडलें. चेडू सांसान चेडू आसलें आणि एकलो गेलो पाप. एक पोस्ट पळयत असो तेन्ना कळलें मागीर रात्री शुभदानय सांगलें म्हाका अशी अशी जाल्ली गजाल. कॉफी रेडी गाइस. तर आज आसा नॅशनल डॉक्टर्स डे. तर पुरा डॉक्टर्सांक हॅपी डॉक्टर्स डे. तर शुभदागे सांगून येदळते म्हाका तिका फोनय येनी आणि मागीर वताना आसतना तिका सांगता विश करता तिका. कसन पाऊस आयला गाइस या पळया सॉलिड. हो 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 जोर पाऊस आयला आज आणि फाल्यां मस्त पाऊस आसा. आज हांव घरकड आसा काही वचना आदी पुरो काळोख जाला भायर. हांव येदो ते ब्रेकफास्ट करी घंटे गेले 12 म्हाका कळना कसं ना शुभदाल जस्ट तो फोन आयलो तिका आतां विश केले हांव आणि ती वेळ आतां उठयलेली तिकाय रात्रभर न्हीद येनी. चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता पळयता कसं करची कळना कसं की हुनवून खावच्या मन करता. हांव एक काम करता सगळं कसं करूं यार म्हाका कळना एकला असल्यारच ना विंगडा म्हाका कसं करची कळना. ठीक आसा चलो पळयता हांव कसं करची कळना ना जाल्यार ना हुनवून शेवय खाता कसं करचें हांगा शेवय आसा. चलो तेंची करताच आतां. तर मेगा स्टुडंटाचे पियानोच्या एग्जामाचे फॉर्म भरचे बसलेलो तर तांतूंक टायम लागली म्हाका. आतां शेवय फणांत घालता तें एक व्हड काम आसलें म्हळ्यार त्या टायमान म्हाका न्हय सबमीट करचें आसलें. काल हांव सबमीट करनी आशिल्लें तर ताजे खातीर चलो तें काम जालें. आतां हांव शेवय फंड घालता. वाह चलो गाइस हुनो शेवय रेडी एक नंबर काय करनो. चलो गॅस बंद करता हांव ब्रेकफास्ट करता. तर लंच आज मागीर पळया हुनो खावच्या लायक जाता ह्या पावसाळींत न्हय तें कसं फिलींग न्हय हुनो खावचें म्हळ्यार पावसाळींत ऑटोमॅटिकली तें फील येता. क्लायमेट चेंज जाल्यार कसं की हुनो खावका सेकेंड टायम अशी फील येना. गाइस हांव लागल्यार तुका वचो करून पळयता हांगा आमगेर हांगा उदक भरला. आतां एक सायड दाखोवन दुसरी सायड वचचें जायना. ठीक आस थोडे वेळ पळयता एक घडाचे आशिल्ले. ठीक आस मागीर पळया मागीर वतालो. व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज असं कसा डे आसा जी डे चिकत ना म्हाका वेनसडे मॉर्निंग आफ्टरनून जाला मॉर्निंग ना हांव विडियो करतना केन्नाय आफ्टरनून जाता आणि केन्नाय मॉर्निंग म्हणटा. कसन पावस आज सकाळ दुखून आसता. एकदम क्लायमेट म्हळ्यार एकदम अशी प्लेजंट जाला पावसा मध्ये मस्त थंड जाला. आम्ही तर AC तर ऑन करनी प्लस मला दीसभर हांव इतली म्हयन दुखून दीसभर ACन बसता आशिल्ली. आज चिके ऑन करनी AC बाबा के आज नो AC अशी फॅन सोडून न्हीद करायला तागेले पुरो आतां चिके चेंज जाता तसं बाबू चिके न्हीद चिके उण जाता आसता तागेले आणि तागेले प्ले टायम वाडता असं. सुरवे बिलकुल खेळना आशिल्लो तो चिके हात पाय मारूं लागला. काल गणेश आवटी खेळटा आशिल्लो आयल्या तेन्ना डिशूम चालू आशिल्लो दोगांयक. सो या आतां ते चिके प्ले टायम म्हळ्यार ताका कळच्या लागला थोडे तागेले वेक विंडो वाडला आणि न्हिदोची चिके उण जाला. आणि काल रात्री बिलकुल न्हिद न्ही कसो कोतना एक घंट्यान उठत आशिल्लो कसो ताका जाल्यार कोतना आनी सावंड स्लीप नाशिल्लो. सो वय तुमी चिके क्लायमेट पळया कसं छंद दिसता असं. आतां तुमकां हातूंत भितर दिसता की ना म्हण म्हाका कोतना बट एकदम ब्युटिफूल जाला वेदर प्लेजंट वेदर. म्हाका अशी वेदर भारी लायक जाता. आणि काल आम्ही लायक कांदा भाजी पुरा खावन गंमत केलं सांगवारा.
आणि आज स्पेशल असं आज चिकन पार्टी आज वेनसडे सो आज चिकन खाऊ येतं सो आज चिकन केला सो आज चिकन पार्टी एकदम गरमागरम स्टीमी हॉट चिकन पावसा सीझन एन्जॉय करचे गणेश दनपारी आहे ना तेच्या म्हाका काम असेल ते तर तो रात्री येतलो लंच करी आता मस्त भूक झाला सो चिकन असं भाकरी असं शीत असं लेट्स एन्जॉय माय मील बाबू इथं हांव जेवून घेता तो हांगाची कितें पावस रावलो हांव तो गोचून आसना दूद एग आनी ब्रेड हाडटा आतां तें खाता आतां म्हाका 5 घंटा क्लास आसा हें पळय गायस तो गोयलो आमगेलो हांगा पळय उदक भरलो पळय हांगा तवळ साकण लागून पुरो उदक आशिल्लो आतां चिक्की देवलें हांगा आतां वचून न्हय ब्रेड आनी हें पुरो घेता चिक्के पावस उण जाल्लो हांगा एवरी टायम भरता हें आंगडे आसा हांगा हांगाय उदक भरता तर घेतला दूद तांतें आनी ब्रेड हांगा पळय पुरा गंमत करता सद्या ती स्कुला चेडूं चलो आता फटाफट दूध ऑन करता आणि एग्गाच कसं बॉईल करता मस्त टाइम लागता ना एक काम करता हाफ फ्राय करता नाजाल्यार आमलेट करता कसं करचें चॉप करचें लागता एक काम करता हाफ फ्राय करता आणि ब्रेड भाजीता या पळय गायस लायक जालो वचून फटाफट वचून हाडली बस काळ गेलो आणि जोर पावस येयलो पळय हांगा ओहो लायक जायल वचून फटाफट हाडलें दूध ऑन करचें दवरला पॅन हून करचें दवरला फटाफट हाफ फ्राय करूया त्यामुळे आपण वेट करता आशिल्लो केन्ना थोडो पावस राबतो करून जोर होईल बापरे ओहो वा ॲक्च्युली आज असणं मुंबईत असणं ऑरेंज अलर्ट दिला ओके गाईज हाफ फ्राय रेडी एक नंबर हा वेल कुक्ड चलो दुसरी घालता फटाफट करता कॉफी रेडी करता सर कसं पाऊस येईल बापरे जोरदार ओके गाईस रेडी जाला 6 hours later. जस्ट क्लास जाल्ले आनी हांव आतां हांगा रेडी जाला हांव वता असो बापाक मेळच्या खातीर पावस चिकी रबला फटाफट वता ना जाल्यार पावस सोंपता आवड लोकून कंटिन्यूस पावस आशिल्लो बिलकुल रब्बर न्ही आशिल्लो आतां चिकी उण जाला वचात आज मेगेल डिनर तेंची आनी इतलो सॉलिड भूक लागला ना म्हाका कंट्रोल जायना तर आज कसं की स्पेशल चिकन क्या बात है कशी आहेस पळया चिकन म्हणजे होय वे गोत नाशिल्लें होय 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 क्या बात है एक नंबर आज तुझं पदाची कंट्रोल जायना चलो जल्दी खाओ भूक लगा तर उन भाकरी सुपर राईस भाकरी शीत डाळी गाईस एक नंबराचे डिनर सॉलिड त्यावेळेला एक करू थंड थंड राईस भाकरी नाही त्या मागीर ज्वारी ज्वारी भाकरी कसं थंड क्लायमेट जाला आणि त्या थंड क्लायमेटान तू चिकन खावची म्हळ्यार एक विंगडच मजा एक दनपार म्हणल्यार क्लायमेटा मजा येता खावच्या हांव आतां भायर सरला घर कडेन तरी म्हळ्यार बाब गिन्नीत जालो हाजी म्हळ्यार हांगा पावस आशिल्लो तर ताका सांगत ना ताका न्हीद आयल्या आनी हांगा पळय गार्डन पुरो भरला पळय उदकान तूं सकाळ लागून पुरो कंटिन्युअसली पावस आशिल्लो हांव पळय समुद्र म्हण कितें जाला पळय गार्डन लायक कोण बोट सोड येता तूं ओहो हांगाय आसा तर कशी वची त्या सायडा तें कळना तर सान आसतना अशींची आमी पेपराचे बोट आनी पुरो करचे आशिल्ले आनी अशींची गार्डनांत आमी सोडचे आशिल्ले पेपरा बोट बार गंमत आसता आशिल्ली तेन्ना तर हांव इकरा घंटे आयलेलो थोडें हांव काम करचें आशिल्लें आज हांव तिका हांव हॅपी डॉक्टर्स डे पर्सनली विश करचें विसरलो फोनांत विश केलें बट पर्सनली विश करचें विसरलो आनी तिका आतां जस्ट मेसेज केलेले तिका सांगलें अरे सॉरी तुका विश कर न्ही हाजी पर्सनली पण हांव विसरलो हाजी ठीक है चलो आता वीडियो एंड करता हूँ अच्छे तो ऊपर जाने के वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो पंगनी कपल बाय गाइस गुड नाइट टेक केयर